मारमागवा तालुक्यातल्या सगळ्या लोकांची आमचे दाजी साळकर आणि संकल्प आमोणकर आणि त्यांचं वेटरन असोसिएशन हांच्यानी सगळ्यांनी मेळून गेली 5 वर्सां ते छटपूजा हांगासर आयोजन करता। अंदूच्या छट पर्वाच्या विशयाचेर विशेष करून छटपूजा तेंच्यांनी आमच्या बायणाच्या बिचाचेर आयोजन केल्ली। हांव तेंचे पयलीं दोगांय आमदारांचे आनी तेंच्या बरोबर आसलेले आमच्या सगळ्या आयोजन समितीचे खूब खूब अभिनंदन करता। अभिनंदन इतक्याच खातीर ह्या निमित्तान आमी म्हणटा की बायणा बीच हो लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय। एक काळ आशिल्लो ज्या बायणा बिचाक वांकड्या नदरेंतल्यान लोक हांगासर पळयतालो, बट ह्या छटपुजेच्या उपरांत म्हाका दिसता ह्या बिचाचे महत्व आनी जी पॉझिटिव्हिटी वाडपाक जाय ती निश्चित रित्या खूब मोठ्या प्रमाणात ताजी पॉझिटिव्हिटी जी आसा ह्या बिचाची वाडलेली आसा। आनी गेली 6 वर्सां जेन्ना छटपुजा हांगासर जाता तेन्ना निश्चित हो आतां बीच एक बरो बीच आनी बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसलेलो बीच म्हणून डेवलप जावपाची गरज आसा। गोंयांतलें टुरिजम जशें फक्त आमी म्हणटा की आमच्या कलंगूट आनी वागातूर ह्या बिचाचेर आसा त्याच पद्दतीचें टुरिजम आतां ह्याय बिचांचेर येवपाक सुरवात जातलें। हे छटपुजा हे ताका एक निमित्त आशिल्लें आनी निश्चित रित्या येता तो काळ ह्या बिचा खातीर एक बरो काळ आसतलो आनी हांगासर टुरिजम डेवलपमेंट करपा खातीर हांव संकल्पाक सांगता भिवपाची गरज ना म्हणून हांगासर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगासर जाय कदाचित टॉयलेट्स आसतले, चेंजिंग रूम्स आसतले, बाकीचे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर एक थोड्या दिसा भितर हांगा डेवलप करतले आनी बरो बीच म्हणूनय नांवार रुपाक येतलो। आमचो हांगासर आशिल्लो हायवे इट इज वन ऑफ द बेस्ट एट्रॅक्शन। आज कितलेशेच लोक हो जो आमचो जो कनेक्टींग हायवे जो आसा पळय न्ही इट इज एन कोस्टल हायवे, एकमेव गोंयांतलो कोस्टल हायवे हो पळोवपा खातीर हांगासर लोक येता। आज हांव जेन्ना हायवे वयल्यान येतना पळयतालो इट इज अ व्हेरी ब्युटिफूल सिनीक हो पळोवपा खातीर दिसतालो। त्या खातीर त्या दोगांयचे छट पर्वाच्या विशयाचेर छट पुजेच्या निमित्तान हो भारत देश एकता आनी अखंडता हातूंत नटलेलो आसा। विविधता से एकता हे जे आमी म्हणटा हे परत एकदा तेंच्यांनी हांगासर साकार करून दिले त्या बद्दल हांव दोगांयचें अभिनंदन करता। आनी हांगासर जमलेले सगळे उत्तर भारतीय म्हणजे सगळ्या पयल्यात पयलीं आमी सगळे जाण भाव भयण आसात, ह्या देशाचे नागरीक आसतले त्या खातीर तेंचेंय बी हांव अभिनंदन करता, ताका छट पुजेच्यो शुभेच्छा दिता आनी आमी सगळे जाण ह्या गोंयच्या विकासात गोंयच्या उदरगतीत वांटेकारी जातले इतकेंच सांगता। छटपूजा हांव ऑर्गनायज करता। आमचे वास्कोन नॉर्थ इंडियन्स म्हणजे वास्कोन म्हणजे पेक्षा मुरगांव तालुक्यांतूच नॉर्थ इंडियन्स खूब आसा आनी नॉर्थ इंडियन्सान ही पुजा खूब मनयता। सूर्यदेवाची ही पुजा आसा आनी आज सूर्यास्ताक आनी फाल्यां सूर्योदय जातकूच ही पुजा समाप्त जातली। हाचें म्हत्व खूब आसा म्हणजे जो सूर्य देवता आमकां सगळ्यांक उर्जा दिता, आज आमकां जिवंत रावपा खातीर जो उर्जा दिता त्या सूर्य देवताची आज ही पुजा आसा। तांकां नॉर्थ इंडियन्सान जितलें म्हत्व आसा तितल्याच आज खंय तरी गोंयकार पासून हातूंत सहभागी जावपाक लागल्या। आनी आमच्या देवाची पुजा म्हणटकूच आज तुमी पळयलें की आज बायणा बीच पयले लास्ट वर्सा आमचे 4000 लोक आशिल्ले, मागीर 6000 जाले, आज कांय ना म्हणल्यार 8 ते 10,000 लोक हांगा येवन ही छट पर्व मनयतात। हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या आमच्या उत्तर भारतीय लोकांक जे हांगा येवन हे पर्व मनयतात हांचे कडल्यान आमकांय ह्या देवता बद्दल ह्या पर्वा बद्दल खूब कितें शिकपाक मेळटा। आनी हांव UVAची टीम म्हणजे युनायटेड वेटरन असोसिएशन आनी आमची टीम म्हणजे जी भारतीय जनता पार्टीची पूर्ण टीम हांगा हांव देव बरें करूं म्हणटा अतोनात एक 10 दीस आमी हाजे फाटल्यान आशिल्ले आनी आज गेले 3 दीस आमी दीस रात हांगा मेहनत करताले आनी आज खंय तरी CMान येवन आज CMूय हांगा आयिल्लो। आमचे 2-3 गोश्टी आशिल्ल्यो CMाक हाडपाचे आनी त्यो आमकां साध्य जाल्यो अशें दिसता। हांव मागतां की छटी मैयाच्या आशिर्वादान खंय तरी हो बिचूय बी गेले कितलींशीं वर्सां ताचें काम जायत ना, हांगा कांयच पॉझिटिव्हिटी कांयच येना। हे म्हाका दिसता छट पर्वा भितर एक शक्ती आसा आनी म्हाका दिसता आज जेन्ना CM उलयला की हाज्या फाटल्यान रोखड्याच हो बीच डेवलप जातलो म्हणून म्हाका खूब उमेद जाता। फाटीं रोहन खंवटे सर पसून जेन्ना टुरिजम मिनिस्टर आयिल्लो ताणें हांगा बिचार देंवतकूच सांगिल्लें की ह्या बिचान पॉझिटिव्हिटी आसा म्हणून, इतलो सुंदर बीच हो आसा आनी हो सगळ्या मुरगांव तालुका खातीर CMान सांगला आपूण डेवलप करून दितलो। म्हाका दिसता ह्या छट पुजेच्या निमित्तान जे CMान आमकां गिफ्ट दिलां आनी सांगलां की रोखडे हांगा ह्या बिचार काम सुरू जातलें। म्हाका दिसता हे सगळ्या मुरगांवकारांक आनंदाची गोश्ट आसा, खुशेची गोश्ट आसा। ह्या छट पर्वाक हांव सगळ्यांक परत एक शुभेच्छा दिता। देव बरें। खुशीचो दीस कितें आयज आख्खे उत्तर भारतीयेचे जितले लोक आसले आमच्या मुरमगांव तालुक्यांत आयज आमी पळयताले कितें कितलींशीं वर्सां जालीं हांगा बायणा बिचाचेर छट पुजा जाता आनी आयज जेन्ना ऑर्गनायज केल्लेली तेन्ना ती ऑर्गनायजन
अख्खे मुर्मगांव तालुक्याचे हजारांनी लोक हांगा उपस्थित असलेले. सो लोकांनी दाखोवन दिलेले आसा ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या अंदर हांकां जो पार्टीचेर जो विश्वास आसा त्या विश्वासाचेर आयज हजारांनी लोक भायर सरून आयज ह्या बिचाचे छठ पुजेक लागून उपस्थित जाले. सो म्हाका एक बरो एक उमेदीचो दीस दिसलो. कित्याक आयज कित्याक आयज आमी जेन्ना म्हणटा भारत देश, तेन्ना आमी म्हणटा भारत देशा आमचे सगळे प्रकारचे लोक धर्म जातीचे लोक आसा जे आमी एकट्टा वांगडा आसा म्हणून. तशेंच आयज आमी दाखोवन दिले की प्रोग्रामांक छठ पुजाक आमचे उत्तर भारतीय लोकां बरोबर आमचे सगळे गोंयकार लोक आयज वांगडा रावन पुजा केलेली आसा. त्याच प्रमाणे आयज हांगा मुद्दम CMान उपस्थिती दाखयली आपली आयज आनी तेन्ना CMान आमची थोडेशे गजाली नजरेक हाडून दिले की बायणा बीच जो आसा तो आमचो अनएक्सप्लॉयटेड आसा, अजून एक्सप्लॉयट जावना बाकीच्या बिचा भाशेन ना. सो ह्या बिचाचेर मॅक्सिमम डेव्हलपमेंट ट्युरिजम एट्रॅक्शन करपा लागून आमकां तेजो सपोर्ट जावं म्हणून आनी आमकां CMान एश्युरन्स दिल्लेले आसा जे सपोर्ट जाय बायणा बिचाचे ट्युरिजमाच्या बाबतींत. तेणें आमकां सांगला थोड्याच दिसा भितर तो करतलो. त्या प्रमाणे प्रोजेक्ट केलेले आसा हांगा. आतां आमी पळयता हांगा 2 शेक आसा. हांवें मुद्दाम CMान सांगला की 2 शेक जी आसा ते शेकाची जी पॉलिसी आसा ट्युरिजम पॉलिसी कित्याक बाबा तेंच्यांनी ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक पयशे भरपाचे, बट फक्त बायणा बिचाचेर अशें आसा की हे शेकवाल्याक ट्युरिजमा कडेन पयशे भरचे पडटा आनी MPD म्हणटा हो बीच आमचो तांकां पयशे भरचे पडटा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.